हॅपी बर्थडे. हाय. आंटी म्हणटा तिका हांगा म्हाका पळय गो ती आमची हिरोईन तिका आंटी म्हणटाय. आमची मम्मी आमका वाटता. हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. कसे आहात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी जण बरी आहात. सो गाईज, आयज आम्ही वयता जॅकलीन आंटी कडेन. तर आम्ही कित्याक की तिच्या चेडवाचो बर्थडे म्हणून. आणि आयज तुम्ही पळोवं शकतात दमट जाल्लेलो आसा हांगासर. म्हाका दिसता चड करून पावस पडटलो कसो. तुका कितें दिसता? पावस पडटलो? ह्या म्हयन्यान हरशें म्हणून पडटात न्हू, जानेवारीन बी. हॅपी बर्थडे. हाय, कशें आसा? हाय अंकिता. हॅलो. हाय. सो पीपल पळय हांव बरयता आमच्या जॅकलीन मॉम्जीक फूल पावर सारके. आनी मेन म्हणटा पळय तें हांगासर न्हू बॅकग्रावंड म्युजीक आसा आनी ते युट्यूबाचेर न्हू आमकां कॉपीरायट येतले म्हणून आमी ते घालूं शकना. सो हांवें बॅकग्रावंड म्युजीक आनी ह्या व्हिडिओचेर न्हू वॉयस ओवर केला. आनी ती पळय काय बरी एन्जॉय करता पळय ती उदकान सारकी फूल फायर सारकी. आमी तिका बरो वास हाडला आयज. सो गाईज, तुम्ही तुमच्या फॅमिली वांगडा भरपूर प्रमाणात टाइम स्पेंड करा आणि एन्जॉय करा सारखे फुल अँड फायर. इतली उमेदीन हांवें हिका आयज पर्यंत केन्नाच पळोवंक ना. खूब बरें दिसलें हेज्या वांगडा टाइम स्पेंड करून. काय बरी नाचता पळय. आनी मेन इम्पॉर्टंट म्हटल्यार हांव तिच्या वांगडा नाचलो. आय एम सो मच हॅपी कितलें बरें दिसलें म्हाका. आयज आतां घालता पळय तुमकां व्हिडिओ पळय नाचता ती फूल पावर सारकी. मज्जा येयली तिच्या वांगडा नाचपाक. सो सॉरी गायज, म्हाका नाचपाक बीन येना. सो फनी दिसता म्हाका. आनी पूण तिच्या वांगडा नाचून खूब बरें दिसलें. आनी मोग तो आमचो देवान बरी दवरल्या पुरो तिका हॅपी फॉर एवर. पळय आमी आयज आसा आमच्या जॅकलीन आंटी वांगडा. दोगे आंटी सारकी एक्सायटेड आहा. आंटी म्हणटा तिका हांगा म्हाका पळय गो ती आमची हिरोईन तिका आंटी म्हणटाय. मामा न्हू गे. हांव तुका म्हणटा गे आंटी. हांव म्हणटा डार्लिंग म्हणटा तिका. मामी म्हणटा, स्वीटहार्ट म्हणटा. आणि हे तेंचे भायरसून येयला न्हू गे. आणि आयज आंटीच्या चेडवाचो बर्थडे. परत कितें म्हणून वयताले हांव. आमच्या मामीच्या चेडवाचो बर्थडे न्हू गे आयज. म्हणून मामी सारकी एक्सायटेड आसा. आता मार्चाच्या 1 तारखेर आमच्या मामीचो बर्थडे न्हू गे. तेन्ना आमी सारकी फुल ऑन बर्थडे करतली. सगळ्यांनी विश करपाच्या मार्चाच्या 1 तारखेर. आनी 1 म्हयनो आसा नवी. हय आमकां म्हणचे कोण येयला बी करशील ना. आमी लेट न्हिदता. केन्ना थोकल्या जाल्यारूच कितें देरपारा न्हिदोंक ना जाल्यार आमी येता तुमगेर 12 सुमार केक बी घेवन सारखे. जॅकलीन आंटी जॅकलीन मामा करता येवन. कोण हाता भितर आना ते गेमी तुझ्या भाशेन तुझे व्हडले चेडू मुगे कामा आणि हांव भायर गेली 2-3 कमेस केले. आमची मम्मी आमकां वाटता.
जेवण घालता बेगी बेगी तेणे आमच्या खातीर गरम गरम केले न्हू. बाय आलता पडना सो गाईज आयज बर्थडे न्हू, सो हांव बर्थडे सेलिब्रेट करपाक येयलो. जॅकलीन मॉमजी ती पळय थंय पाडटा आनी न्हू आनी एके वाटेन न्हू म्हाजो मूडूय बरो ना. मूड डायवर्ट करपाक हांगा येयला. आनी कित्याक तो तुमकां खबर आसा एलिस्टर इज गोईंग बॅक. गोईंग म्हणजे तो पावलो UK. कितें चल्ला की पेस्ट्री खाता, गाडयेर बसोन कित्याक गो? केक खाता. जॅकलीन मम्मान दिल्या ती केक. पळय म्हाका गो पळय गे पळय गे एकलेच खाता, एकलेच खाता. तुका दिला ते बरें आहा गो, पण गाडयेर कित्याक गो बसोन? हेजेर बसोन खावपाचे फिलूच अलग. जसं तू म्हणटाय पळय गाडी बरी पळोवप फिलूच अलग, तशी गाडयेर बसोन खावपाचे फिलूच अलग. आनी मागीर गाडी मोडली काय मार खावपाचो एक फिलूच अलग न्हू. गाडयेर बसोन पेस्ट्री खाय जाल्यार गाडी मोडटा. गाडयेर पडले आनी स्क्रू तो दांडेलीत पडला रे. दांडेली म्हणजे दांडेली तुजो स्क्रू दांडेली हांव केन्ना दांडेली वचोकूच ना. त्या दिसा गेल्ली थंय तुजो स्क्रू. त्या दिसा खंय गेल्ली आमी सांग न्हू. त्या रेसॉर्टाचें नांव सांग. तेजे रेसॉर्टाचें नांव नेचर. नेचर? हय नेचर स्कॉल काय कितें? नेचर स्कॉल नेचर. पण गाडयेर बसोन कितें म्हणून कसलें म्हाका काय म्हणजे कळोंक ना म्हाका. कितें गाडयेर बसोन? गाडयेर बसोन खाता. पूण कित्याक? कित्याक गाडयेर बसोन खावपाचे फिरूच अलग. न्ही हे घाली नाय तुजें? कित्याक? हे घाली नासतना तुका दिसता पेस्ट्री खंय आहा ती कलर बिलर तेजो? म्हाका आवडना तें. हे पळयात. तू म्हाका लेन्स ऑर्डर केला मरे केन्ना येतले? लेन्स कित्याक जाय? पोतीत घाल मगो तकलेक. दोळ्यांचे उलयता तकलेचे न्हू. आनी एलिस्टर आमचो भायर गेलो तेच्या बद्दल तू कितें सांगूंक सोदता? बश्ट म्हाजो मूड ऑफ करूं नाका. कितेंय जावं नाका. तू खूश जालाय ते गेला म्हणून तो. ना हा म्हाका बरें दिसना. बरें दिसना म्हणजे तू कितें दिसता? वायट? वायट न्हू म्हाका बरें दिसना. तुका वायट दिसता? हय म्हाका बरें दिसना. म्हाका ब्लॅक दिसता मगो. तुका वायट दिसता जाल्यार म्हाका बरें दिसना तो गेला. तो केन्ना येवपा? कॅश ते अटेंड कर मगो ते. खबर ना तो केन्ना येवपाक तो, पूण तो गेलो. चल आता उठता मगो गाडये वयले. ना गाडये वयले उठतो. गाडयेक झळे बिरे पडोंक ना बेश्टे. गाडयेर बसून खाय जाल्यार गाडयेचेर झडे पडना. कळ्ळें मरे? बेश्टे बसलेले कडे चूप बस. गाडयेची वाट लायशी. चूप बस. चो उठ चो. गाडी घरान दवरला जाल्यार गाडयेर बसून खावपाचे जेवपाचे रायट आसता. टीव्ही दवरल्या घरांनी पण हांगा एक टीव्ही आहा. एक टीव्हीचेरूय बसून जेव. चल टीव्हीचेर कितें? ही अशी घरान दवरिनात भायर दवरता. टीव्ही घरान दवरल्या टीव्हीचेर बस आनी जे मग इतलेच करा जाल्यार चल. हांव बसपी. कितें म्हणटले काय हेजे कामां सगळी उलटी. काय फायद्याची ना हेजी कामां सगळी. आनी आयज तुम्ही पळयला न्हू आयज आमी गेल्लेले जॅकलीनागेर. फूल पावर सारखे फूल पावर जोन बीन येयली आमी. म्हाका खबर नासली ती स्विमींग पूल म्हणून. नाल्यार हांव वयतलो आसलो म्हाजो रोप घेवन शुअर शॉर्ट सारको. आनी आमी सारकी काळजी घालून येतली आसली. हांव न्हू आयज मातसो अलग आहा कित्याक म्हाका खबर आसा म्हाजें कितें चल्लां पळय तें तकलेन. सो हांव म्हाजो मूड मातसो बरो तेवटेन गेलो तो डायवर्ट जालो. आनी येस एलिस्टर ब्रो प्लीज कम व्हेरी सून. खूब मिस करता हांव तुका. लव यू सो मच. वच 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 गाडयेर बसोन हस हस. हय कितें जाला? कितें खाताय? तुका जाय? हय आतां खाल्ल्या मगो बसोन. ती म्हाकाच खावंक जाय. दी मरे. आयज आमी बर्थडेक गेल्ली न्हू. सो तिने म्हाका पळय केक दिल्या घरा व्हरपाक. लवली. आनी पॅच पॅच म्हाज्या फाटीक पडला.
आपणाक सूप करून दी आता आणि मॅकरोनी सूप मुगो हय हा हय हांव करता न्हू म्हाका करून दिताय काय ना ना गाडयेक जोरो घालू गाडी बरी धुवन दितो गाडी जोरो घालूंक गाडयेक जाल्यार हे कर गाडी धुवन दिता धुवन न्हू धुवपाचें डिफिकल्ट काम जोरो घालपाचें इजी काम दोना भितरले एक सांग ते सांग ना म्हाका आदी पयलीं करून दी आदी म्हणजे आत्ताच्या आत्ता तुरंत ते पिक्चर पळयला जॉनी लिव्हराचे अवॉर्ड अंशुमन पयला पिक्चर ते म्हाका पळोवपाक नाका तो कितें म्हणटा आप भी ठीक करके देता म्हणटा ते म्हणटा हांव बी ठीक आप भी ठीक करके देता अवॉर्ड अंशुमन तो गिरदन घाट पे घरा घरा करून गाडी चलयता तो तशेंच तूं चलयता गाडी चलो रे हांव कशें ते म्हाका म्हाजे ड्रायव्हिंग स्किल्स आवडटा तुका आवडना ड्रायव्हिंग का रायडिंग रायडिंग चल या आता सूप करूया यो खाऊ नका खा मरे बेगीन बाबा घ्या मारता हे पळय आता हेणी कट केला तुजो सगळो कानोच दिसता टमाटेकूच दिसता कसो जातलो सूप आनी एक टमाटर आनी एक कट करचो पडलो आनी हांव हे पळय कितें घालता भितर ते हांव हे एड करतलो दीस टायम चिकन डिलायट सूप सो हांव हें एक पॅकेट एड करतलो सूप करता आसतना वेजिटेबल सूप प्लस हे सारकें मुगो चल हो एक कट करता आनी एक सो गायज आयज न्हू अवी किचनान आसा सूप करता आनी एक टमाट करून कट करून दिले आतां तो म्हणटा आनीक टमाट जाय सगळे कांदेच दिसता खंय हांवें आतां ताका कितें म्हटलें सांग तुका कितली लागता खबर आहा तितूच कट कर हांव येवन आतां सुशेगाद भायर बसला राजा कसो आनी अवी न्हू किचनान रांदता सूप करता सूप हरशीं हांवूच करता सगळें आयज एक दीस तेणी कितें केलें म्हणून कितें जालें तर सारकें न्हू आनीक मातशें वखदान हांव ताका आनीक 2-3 डिशी सांगता पळोवया करून दिता जाल्यार कितें म्हणटात सारकें न्हू नाजाल्यार म्हणटा म्हाका ह्यो खावपाची रूच येयला तूं दिनाय न्हू जाल्यार हांव अशें न्हिदतलें उपाशी मागीर तर ताका दिवचेंच पडटलें सारकें न्हू ज्या मेरेन अवीचो सूप जाता त्या मेरेन हांव खाता हांगासर पॉपकॉर्न आनी ही कोकाची बॉटल मज्जा अवी सूप करता अवीक विचारता हांवें न्हू एक सारको व्लॉग पळयलो आनी आजून न्हू अवीचो सूपच जायना सारकी आतां 25 मिनटां जाल्लेली आसा अवी सूप केन्ना जातलो रे बेगीन कर मरे म्हाका भूक लागला जॅम येता कितें जॅम येता तूं हांगा कितें करताय तूं सूप कर तेवटेन वचांनी न्हिदोंक लागला न्हू बेगीन कर नाजाल्यार म्हाजो सूप करपाक आसा गॅशीर दवरून हांगा कित्याक येयलाय वच सूप कर चल आनी बरो म्हाका बावलान घाल आनी हाड आनी म्हाका बरोवचें सुद्दां पडटलें आयज हांव सुशेगाद आयज म्हाजी हॉलिडे रांदपाची कितें म्हणटात सारकें न्हू बेगीन कर रे करूंक गेला आयज बरोवनूय घेता मज्जा सुशेगाद हांव बसतलें हेवटेन टीव्ही पळयतलें रिमोट घेतलें पॉपकॉर्न खातलें आनी ताका सांगतलें म्हाका सूप बरय म्हणून सारकें न्हू आनी तेल बी हाडून दवरता मातशी चंपी करून घेता कितें म्हणटात सारकें न्हू तू परतो हांगा कितें करताय रे घे तो सूप हांवें आतां ती कोकाची बॉटल हाडल्या सूप न्हू हांव आतां कोकाची बॉटल पियता पॉपकॉर्न सुद्दां खाल्ल्या आनी तरी तुजो सूप रेडी कित्याक जायना अजून इतना टाइम क्यू रागा त्यो एक पॉपकॉर्न खाल्ले आनी 2 पॅकेटां हाडलेली 2 आसलेली ती ना आनी 2 पॅकेटां वास न्हू चल रे ते करपाता रे करपाता ते चल आपणाचें काम सोडून हांगासर येता टायमपास करपाक आनी रांदता आसतना कोण असो परत परत पासोळ्यो मारता सारकें न्हू
अपय मारता परत परत पासळ्यो गॅशीर थंय दवरला आनी मागीर करपाले काय म्हणटलो ही नेवी डीश असली तू खाल्लाय केन्ना हे जावन असा मलेशियन डीश म्हणटलो पूण इंटरनेटार फोन केला अशेंच आसता म्हणटलो मातशें करपाल्ले कशें म्हाका बूच शिकयता. ओके सो गायज आयज हांवें केला न्हू सूप मॅकरोनी सूप बट भितर न्हू हांवें घातल्या चिकन डिलायट सूप पॅकेट मिक्स केल्लेलें आसा सो आहा हेका म्हणटा फील. अरे रे इलो इलो पात्रांव इलो अरे अरे हे मातशें म्हाका थंड करून अशें यो अशें यो हा कितें जालें हे मातशें थंड करून दे थंड मारता जालें थंड जालें चल चालू कर कशें आहा पळय यम्मी हा खा मगो तर खूप गरम हा कर मगो चल हांवूय वयता आतां खावपाक. सो गायज आयज आमी गेल्लेली जॅकलीन आंटीगेर थंय गेले आमी बरी फूल पावर सारकी थंयच्या वांगडा मस्ती केली. मेन म्हणटा तो हांवें म्हाजे कापडां व्हरोंक नासली न्हू सो स्विमींग पुलार न्हांवंक पावोंक ना आनी मूडूय बरो नासलो बट तिच्या वांगडा टायम स्पेंड करून न्हू म्हाका खूब बरें दिसलें. हांव खूब हॅपी जालो सारको तिच्या वांगडा टायम स्पेंड करून आनी जाणट्यांच्या वांगडा टायम स्पेंड करप आनी तेंचो मोग आनी आशिर्वाद तुमच्या वांगडा आसप म्हणजे वन ऑफ द बिगस्ट ब्लेसिंग्स सामकें न्हू. आनी आयज तुमी तर म्हाजो व्लॉग पळयता जाल्यार तुमच्या खातीर न्हू फाल्याच्या व्लॉगान एक सरप्रायज घेवन येवपाचो आसा हांव सो फाल्यांचो व्लॉग पळोवपाक विसरो नाका. समथींग युनीक आहा समथींग डिफरंट आसा कितें तरी आसा खूब जाण वेट करता सो फाल्यांच्या ब्लॉगान तुमकां कितें तरी दाखयता हांव पळोवया शुअर शॉट. आनी आयज जे आमी फॅमिली वांगडा हांवें जे टायम स्पेंड केला खबर आहा इट्स ऑल बिकॉज ऑफ युट्यूबाच्या माध्यमान आमी ढेर सारे फॅन फॉलोवींग जोडलेले आसा फॅमिली जोडलेली आसा यू नो. तेतूंतलो एक दोन असो मनीस आसता एनकावंटर जाता एक असो मनीस आसता की तो यू नो इट गोज गूड स्टार्टींग आनी मागीर चाक करून खंय तरी अलग बिहेवियर दाखयता. सो म्हाजे तर फाटले सगळे व्लॉग पळयत तुमी जाल्यार तुमी समजतले की खंय कितें आनी कोण आनी कसो पळय तो. सो असल्या मनशांक न्हू हय सायबा हय सायबा हय सायबा अशें म्हणून सायडीक करपाचो आनी त्या मनशाक परत हें करपाचो ना यू नो घेवन बसपाचो ना नाल्यार तो मनीस न्हू सदींच तुमचो टायम खातलो टायम वेस्ट करतलो. ओके नाकाल्ले कितेंय सांगतलो आनी तेंचे जर आयकना न्हू तेंचो इगो व्हड जाता मागीर ते म्हणटा आय कॅन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स अशें तशें. सो इट्स बेटर यू नो हय सायबा म्हणपाचो आनी त्या मनशाक सायडीक करपाचो. दुसरी गजाल यू नो खूब यूट्यूब चॅनल्स पळयता आतां हांव कोंकणी पळयता कोंकणी हांव मोस्टली खूब बरें दिसता आमचे गोंयकार भाव आनी भयण यू नो युट्यूबाच्या माध्यमान आतां सद्या फुडें सरलेले आसा कितें तरी करपाक. आनी जे म्हाजे कोणी यूट्यूब फॅन्स आसा व्हिडिओ पळयता यू नो यूट्यूब इज फालतू न्हू आं यूट्यूब एक असो प्लॅटफॉर्म यू नो वे यू कॅन शोकेस युअर सेल्फ यू नो तूं तुजो टॅलंट दाखोवंक शकता तुजो आर्ट दाखोवंक शकता. इनस्पायट ऑफ डुईंग ऑल दीस थिंग्स यू कॅन अर्न. आतां कितें आहा अर्न म्हणजे कितें करोडांनी पयशे जोडपा खातीर तुमकां बऱ्या लेवलाचो युट्यूबर जावचो पडटलो यू नो. फॉर एग्जाम्पल मुंबयकर निखील जाट प्रभजोत UK07 रायडर जावं सौरव जोशी ह्या लेवलाक पावत जाल्यार तुमी करोड आनी लाखांनी जोडटले. आनी पीपल लायक मी जे हांव युट्यूबाचेर व्हिडिओ करता आय कॅन अर्न थावजंड्स दॅट्स वॉट आय कॅन से. सो एनीथींग एक म्हण आसा एनीथींग इज बेटर दॅन नथींग. काय करिना तेच्या परस कितें केल्लेलें बरें सारकें न्हू. आनी कोणाच्या पांया पोंदाक रावप तेंची तापोवणी खावप हें तें खावप इट्स बेटर दॅट तूं युट्यूबार व्हिडिओज करता यू आर अर्निंग फॉर युअर फॅमिली दॅट्स इट. हें एक तुमकां सांगता. दुसरी गजाल ही सायडीक गाडी पळयता न्हू तुमी
ही हांवें घेतल्या पासून यूट्यूब पयशांनी, केल्या पासून युट्यूबाच्या पयशांनी मॉडिफाय. म्हाजे एकूय रुपया हेच्या गाडयेक हांवें म्हाज्या बॉल्सांतलो घालूंक ना. प्लस हांव न्हू आनी एक कितें तरी तुमच्या खातीर घेवन येवपाचो आसा, ऑल बिकॉज ऑफ यूट्यूब मनी. सो जे कोणी म्हाजे नेवे व्ह्युअर्स ह्या चॅनलाचेर एड ऑन जाल्लेले आसा तांकां हांव रिक्वेस्ट करता की म्हाका सबस्क्रायब कर चॅनलाक आनी कॉमेंट करा, शेअर करा. तुमच्या फ्रेंडां मदीं म्हाजे व्हिडिओज शेअर करा. खूब लोक शेअर करता, थँक्यू सो मच. कालचो तुमी व्लॉग पयला आसतलो न्हू म्हाजो एलिस्टरा वांगडा बीन. एलिस्टर ऑलरेडी UK पावल्लो आसा आनी लोक समजले हांव तेच्या वांगडा UK गेला म्हणून. हांव UK वचोंक ना, सो सॉरी. हांव हांगासरूच आसा. हांव UK वयता तेन्ना शुअर शॉट तुमकां सांगतलो, बिकॉज हांव सद्या हांगासरूच आसा. म्हाजी खूब कामां आसा ती हांव सद्या क्लिक करता. मागीर हांव वयतलो UK एलिस्टरागेर रावपाक फूल पावर सारको. एलिस्टर आमचो रावता खंय तरी UK, म्हाका खबर ना UK खंय रावता पळय तो, बट रावता UK. आनी येस, परत एकदा तुमकां सांगता, यूट्यूब इज द प्लॅटफॉर्म वे यू कॅन अर्न, शोकेस युअर टॅलंट, आर्ट. तुमचो टॅलंट आहा तो तुमी 4 न्हू 1000 न्हू करोडाच्या लोकांक दाखोवं शकता की तुमचो टॅलंट कितें पळय तो. वॉट आय एम डुईंग, इट्स अ फॅमिली व्लॉग. यूट्यूब चॅनलाचेर आमी जे कितें करता ते फॅमिली व्लॉग, फनी मुवमेंट्स आसता, केन्ना केन्ना आमी सोशल वर्क करता. इट्स पार्ट ऑफ माय लायफ. हे ऑफ द कॅमेरा जेन्ना हांव यूट्यूब चलयनासलो दॅट टायम ऑल्सो आय वॉज सेम. सो दीस इज पार्ट ऑफ माय जर्नी. आनी आतां सद्या यूट्यूब इज बिकम म्हाजो आनी अंकिताचो प्रोफेशन जाल्लो आसा. एवरीवेर वी गो आवट, आमी जे जाग्यार भायर सरता कॅमेरा आमचो असो नाल्यार असो आसताच, बिकॉज वी आर युट्यूबर्स आनी वी वर्क. आमचें काम, आमचो धंदो यूट्यूब जाल्लो आसा. ओके, सो हे जे कोणी जे चॅनल आमचे युट्यूबर्स जे नेवे येयलेले आसा, यूट्यूब व्हिडिओज करता तांकां सांगता, प्लीज डिमोटिवेट जावं नाका, मोटिवेट जायात. आनी व्हिडिओ करून 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 अशें कांय ना मरे, पयशे दिना मरे, चॅनल मॉनिटायजूच जायना मरे, आतां सोडया, मिस्टेक. मेहनत करा, एक दीस ना एक दीस सारकें जातलें. जशें आमी खूब केलें फायनली इट्स वर्किंग, ऑल बिकॉज ऑफ यू गायज. हांगा ही गाडी पळयता, ऑल बिकॉज ऑफ यू गायज. ही गाडयेचेर कितेंय केला, ऑल बिकॉज ऑफ यू गायज. थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच. हेंच म्हणून हांव व्हिडिओ हांगासरूच एंड करता. मेळटा तुमकां एक नेवे आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओन. टील देन फाल्यांचो व्हिडिओ पळोवपाक विसरो नाका. बाय बाय.